आज ही जी पत्रकार परिशद आसा ती मुद्दम हांवें हाजे खातीर आपयल्ली आसा की काही दीस पयलीं दिसता लॉकडावनाच्या सुद्दां पयलीं हांवें सातत्यान सांगत आयिल्लो आशिल्लो सरकाराक की एक जें कारण आसा कोवीड वाडपाचें गोंयांत म्हणजे पॉझिटिव्हिटी आनी वाडपाचें जें प्रमाण गोंयांत जाल्लें ताजें एक कारण हेंय आसा की जे लोक होम आयसोलेशन घेतात होम आयसोलेशनान रावतात म्हणजे तांकां कोवीड जाल्लो आसता तो सिम्टमॅटीक आसूं तो सिम्टमॅटीक आसूं म्हणून जांचो कळटा कोवीड जाला म्हणून ताज्या सकट ताजी फूल फॅमिली जांकां आयसोलेशनान वचचें पडटा आनी ते होम आयसोलेटेड जाता. पयलीं ते 17 दीस आशिल्ले, पयलीं 14 आशिल्ले, मागीर 17 दीस केल्ले, आतां ते 10 दिसांक दवरला सरकारान. म्हणजे MHAची ती गायडलायन्स आयिल्ली आसा की 10 दीस मेरेन होम आयसोलेशनान रावप. हो जो काळ आसता तेन्ना अशें जाता की घरान समज कोण कोवीड पेशंट आसा आनी सगळ्यांक अकस्मात तांकां कळटा की कोवीड जाला तेन्ना घरान रावचें पडटा. खुबशे तांकां वस्तू घरान अवेलेबल नासता, केन्ना केन्ना मेडिसिनाची कमतरता आसता, केन्ना केन्ना कीट हाडचें पडटा वचून. म्हणजे तो आयसोलेट जातकच आयसोलेशन कीट जे आसता ते वचून सेंटरान हाडचें पडटा आनी ते कीट हाडपाक आनी बाकीच्यो वस्तू हाडपाक खंयचे एसेन्शियल वस्तू ज्यो आसा त्यो हाडपा खातीर किंवा मेडिसीन कितें कमी आसा घरान ते हाडपा खातीर आनी खुबशे घरान प्रॉब्लम्स आसता. ताज्या खातीर कितें जर हाडूंक जाय जाल्यार मागीर ते हेल्पलेस जाता. तांकां कोणाक सांगप कोणाक ना अशें जाता. कारण सगळ्यांत अशें जायना की गांव आसता पळय गोंयांत, गांवांनी तरी एखादो भाव सायडीकूच रावता दुसऱ्या घरान, तो हाडून दिता, कोण मदत करता. पूण खूब कडेन असो मदतीचो हात नासता म्हणून घरांतल्याच कोणाक तरी भायर वचचो पडटा. आनी अशें खूब कडेन दिसून आमकां येता की होम आयसोलेशनान जे आसता तांच्याच घरांतली व्यक्ती आसा ती भायर वता आनी कितें खरेदी करून येता आनी घरान हाडटा. आनी हाज्या खातीरूय जें ट्रान्समिशन आसा, जें संक्रमण आसा तें वाडत आसता गोंयांत. कारण त्या व्यक्तीक खबर नासता की तो पॉझिटिव्ह आसा काय नेगेटिव्ह आसा. ताज्या घरांत दुसरो पॉझिटिव्ह आसता पूण हो चॅक करिना कित्याक हो सिम्टमॅटीक आसता आनी तो बिंदास वता आनी कितें खरेदी करून हाडटा. आनी हाज्या खातीर आमी सरकारा कडेन मागणी केल्ली की तुमी एक फॅसिलिटी क्रिएट करा की अशें जे होम आयसोलेशनान आसता तांकां भायर येवचें पडूंक जायना. पूण आज मेरेन तशें सरकारान कांय केल्लें ना. म्हणून आमी एक धाकटीशी सेवा जे होम आयसोलेशन आसा आनी कोवीड जे पेशंट आसा तांचे खातीर सुरू केल्ली आसा. आमी ते कोवीड सेना म्हणून सुरू केल्ले आसा. दीस इज नॉट इमर्जन्सी सर्विसीस, दीस इज नॉन इमर्जन्सी सर्विसीस. म्हणजे नॉन इमर्जन्सी म्हणजे कितें, आत्तां तुका कितें जाय जाल्यार तुमी फोन करूं नाका. लास्ट मुमेंट समज तुमकां कितें कोणाक थोडें ऑक्सिजन बी जाय आसता, आमी ती सर्विसीस प्रोवायड करिना. आमी नॉन इमर्जन्सी सर्विसीस प्रोवायड करता. म्हणजे जर कसलें मेडिसीन जाय आनी तें तुमकां समज फाल्यां हाडल्यार चलता किंवा सकाळीं सांगून सांजचे दनपार मेरेन हाडून दिले जाता, त्यो सर्विसीस आमी एक घरच्यांक दितात. कारण घरांत चडश्यो ह्योच सर्विसीस तांकां जाय आसता ज्यो तांचे कडेन उपलब्ध सद्या ना. कित्याक बाकीच्यो ज्यो सर्विसीस आसा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तांकां इमर्जन्सी समज हॉस्पिटलांत वचूंक जाय जाल्यार तांकां एम्ब्युलन्स आनी बाकीच्यो ज्यो सर्विसीस आसा तांचो तांकां हेल्प घेवची पडटा. आमची ह्यो ज्यो सर्विसीस आसा त्यो नॉन इमर्जन्सी सर्विसीस आसा. आनी आमी सुद्दां एक कोवीड सेना म्हणून स्थापन केल्ली आसा. तुमकां कितें प्रॉब्लम आसल्यार जर एसेन्शियल कितें कमोडिटीज जाय किंवा नॉन इमर्जन्सी सर्विसीस जाय जाल्यार आमी दिल्ल्या मोबायल नंबराचेर तुमी संपर्क त्या त्या भागांत, म्हणजे हांगा मतदारसंघ आनी थोडे प्रभाग आसा, थोडे भाग आसा आनी चडशे मतदारसंघ आसा. त्या मतदारसंघांतल्या कॉन्टॅक्ट नंबराक तुमी फोन करूं. पेड सर्विसीस ही पेड सर्विसीस, ही पेड सर्विसीस. तुमी कोण आसतलो तो तुमकां तुमी फोन करता, तो एक वेळ हाडून दितलो. मागीर तुमी ताका गुगल पे करा. किंवा थोड्या भागांत अशें आसा की समज फार्मासी खंयची आसा आनी कितें मेडिसीन जाय हाडपाक फक्त कोण ना जाल्यार तुमी फोन करा. तुमी त्या फार्मासीक डायरेक्ट गुगल पे केल्या जाता, आमी हाडून तुमकां डिलिव्हरी दितली. सर्विस फ्री, सर्विस फ्री, सर्विस फ्री, सर्विस फ्री. सर्विस आमची फ्री आसतली. फक्त कितें एसेन्शियल्स आनी कितें आसा पळय ताजे पयशे ताणी दिवचे. ते डायरेक्ट थंय घाल्या जाता. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल फार्मासी आसा किंवा शॉप्स आसा, आतां चडशे हाडा कडेन गुगल पे आसा, पेटीएम आसा किंवा UPI ID आसा. ते UPI ID समज दिले किंवा आमकां सुद्दां जाल्यार आमी तुमकां UPI ID थंय जाल्यार शॉपकिपरा कडेन विचारून दितले. तुमी डायरेक्ट तांकां पे केल्या जाता, आमी फक्त तुमकां हाडून दितले.